नमस्कार आणि येवकार तुमकां परत एकदा आज गोंयकारपण चॅनलाचेर. आज आमी जाणा असेंब्लीचो दुसरो दीस आणि आज आमी सकाळच्यान पळयता असेंब्लीन बरोचसो बोवाळ चालू आसा. सकाळी म्हटल्यार आमी क्वेशन आवराक पळयले की कोळशाच्या इश्यूआचेर मोठो बोवाळ जालो. ताच्या नंतर मागीर दनपारचो युनिटी मॉलाचेर आनी ताजेर आनी मागीर ताच्या नंतर वंदे मातरम ह्या इश्यूआचेर खुबसो बोवाळ जालो असेंब्लीन आणि थोडेशे वर्ड्स कॅप्टन वेन्झी वेगस आप एम-एल-एचे ताचे एक्सपांजूय केले. सी-एम उठलो, मागीर सगळे बी-जे-पी एम-एल-एज वेन्झी वेगस सेड दॅट की आर-एस-एस वॉज नॉट पार्ट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल. ताचेर सी-एमान दखल घेतली आणि खुबसो बोवाळ जालो असेंब्लीन. एक 10-15 मिनटां असेंब्ली बोवाळ जालो. ते एक्सपंज केले वर्ड्स आणि मागीर परत असेंब्ली सुरू जाली. पयलीं म्हणजे आयचो हो आमच्या दुसऱ्या दिसाचो नियाळ घेवपा खातीर आयको येता? हय सर येता. विष्णू सकाळच्यान असेंब्लीन कितें जालें एक विस्तारान आमकां सांगशी? सर सकाळी जशी असेंब्ली स्टार्ट जाली, आयज मेन इश्यू आशिल्लो की वंदे मातरम हाचेर डिस्कशन जावपाचें आशिल्लें आनी सद्या तें डिस्कशन चालू आसा. बट आमी ऑपोजिशनाक विचारले आनी रुलिंगाकूय विचारले की वंदे मातरम एक्झॅक्ट कितें डिस्कशन आसा आनी खुबश्या आमदारांक जे रुलींग पार्टीन आसा तांकां विचारलें की वंदे मातरम जे वंदे मातरम जे फूल आसा ताचे सेकंड स्टॅन्झा सुद्दां थोड्यांक खबर ना आनी कोणी बरयला ताचो पोयट कोण हेंय कोणाक खबर नाशिल्लें. विचारलें तेन्ना थोड्यांची जापूच नाशिल्ली. थोड्यांनी म्हटलें खबर ना. बट जेन्ना ऑपोजिशनाक विचारलें वंदे मातरमाचें जेन्ना डिस्कशन आसा तेन्ना एल-ओ-पी जो आसा, एल-ओ-पीन म्हटलें की वंदे मातरमाक आपूण आदर करता, बट तेज्या भायर जे अदर इन्सिडंट आसा, बर्च फायर म्हणा, लँड ग्रॅब म्हणा वा आनीक जे हेर इश्यूज आसा, तेजे सरकार कित्याक उलयना काय. फक्त वंदे मातरमाक आदर करून वंदे मातरम हो टॉपीक उलयता, बट हेर जे विशय आसा गोंयांत जे विशय घडटा ताचेर जे रुलींग आसा तें कित्याक उलयना हो एक विशय जालो. मागीर सेकंड जो इशू सद्याक खूब गाजता तो म्हणजे युनिटी मॉल, जे चिंबलकार थंय विलेजर्स बसला प्रोटेस्टाक, हंगर स्ट्रायकार बसला. तो इशू येयलो युनिटी मॉलाचेर. युनिटी मॉलाचेर जेन्ना सांताक्रुजचो आमदार आसा रुदोल्फ, तांणी एक कॉलिंग अटेन्शन मारलें की युनिटी मॉलाचेर जो तोयार लेक आसा त्या लेकाक काय हानी जावंक जायना. सो ताचेर विजय सरदेसाय, विरेश बोरकर, हं. मागीर ह्या आमदारांनी तांकां सपोर्ट करून म्हटलें की जो प्रोजेक्ट येता तो वेटलँडान येता, ताचेर जाप दितना जो मंत्री आसा रोहन खंवटे हांणी म्हटलें की हो आमी लोकां खातीर करता, गोंयच्या चिंबलकारां खातीर करता, चिंबलान जे लोक रावता त्या हय, ताणें म्हटलें लोकांक तें आयकलेलें तांच्या हांवें भुरग्यांक 465 मीटर्स अवे फ्रॉम. हय हय. हय हय ताणें म्हटलें की 465 सो मीटर्स अवे लोकांक फ्रॉम तोयार लेक आणि ताणें 1000 जॉब मेळटलो तेंय ताणें सांगलें. ते हांव आयकतालों तें. पूण विष्णू हो जालो हे 2 इश्यू जालो वंदे मातरम आणि युनिटी मॉल. सकाळी पूण बोवाळ इवन सुरू जालो तो कोळशाच्या इश्यूआचेर. ताचेर कोळशाचेर मातसो इश्यू कितें सांगशीत तूं आमकां? कोळशाचेर जेन्ना इश्यू स्टार्ट जालो तेन्ना गोंयचो नाका म्हणून विरोधी जे आशिल्ले तांच्यांनी बोवाळ केलो आनी ते स्पिकराच्या वेल्यान गेले. बट सीएमान अशें म्हटलें की जो कोळशाचो इश्यू आसा तो अहमदाबादाची एक कंपनी डील करता आनी आमी सगळे चॅक करतले आनी ताचेर एक पूर्ण नदर दवरतले अशें सीएमाचो आन्सर आशिल्लो. पण तरी पूण ऑपोजिशनान तें आयकूंक ना. सो नाका तें नाका म्हणून तांच्यांनी घोशणाय घातली आनी ते वेल्यानूय गेले. हय. वेल्यान गेले मागीर ताचे नंतर हांवें पळयलें की वेल्यान मार्शल्स परत आज आयले. हय. मागीर तेंच्यांनी विष्णू? जी हय. येस येस मागीर तेंच्यांनी ते इश्यू उपरांत कामकाज मातशें स्थगीत केलें आनी देन परत स्टार्ट जालें. बट ते इश्यूचेर परत उलोवंक ना. मागीर दुसरे जे इश्यूज आशिल्ले वा दुसरे हं. जे टेन्शन आशिल्लें ताचेर उलोवपाक स्टार्ट केलें. बट कोळशाचो विशय तेंच्यांनी हांगाच थंड करपाची जी एक कितें म्हणटा तेका कोशिश केली अशी म्हणूंक शकता.
आणि हय कोळशाचो विशय आसूं वा हेर जे दोन आयज जे दीसभर गाजला विशय युनिटी मॉल म्हणावा, कोल म्हणावा आनीक जो विशय आसलो तो तो म्हणा वंदे मातरम, हे इशू आयज मेनली फोकस आशिल्ले. सो जेन्ना कोलाचो इशू येयलो तेन्ना सीएमान ती जाप दिली की अहमदाबादासून आपण हे करतात, तरी पण विरोधकाचो एक आशिल्लो की कोल आमकां नाका, मोर्मुगांव तालुक्यांत नाका. तशेंच जेन्ना युनिटी मॉलाचेर येयले तेन्ना ना पण आमी अशें विष्णू म्हटलें ॲक्चुअली हो कोळशाचो इश्यू जो आहा तो हालीं आमी पळयला की 4-5 वर्सां हो चालूच आहा. फाटल्या 2022च्या इलेक्शनाकूय हो मोठो गाजलेलो. तें जाणात तूं. आज नवें कितें सांगतालें ओपोजिशन? नवे अशें सर कांय दिसोंक ना. तेच म्हणटाले की कोळशा खातीर लोकांक त्रास जावंक शकता. वा तांकां खूब जे मुरगांवचे लोक आसा वा जे थंय स्थानीक लोक आसा तांकां त्रास जावंक शकता. सो विशय फक्त इतलो आसले की जे लोकांक कोळशा खातीर त्रास जावंक शकतात, लोकां खातीर लोकांचेय चिंतचें आनी लोकांक अशें कोळशासून वा हेर जे हे आसा तितूनसून कितेंच हानी जावंक जायना अशें तांचे मागणी आशिल्ली. ओके. सो आनी कितें स्टॅटिस्टिक्स आनी कितें एनी एनी एविडन्स कितें काडलेलो तांणी हाडलेलो? हांवें पळयल्लो तो एक इश्यू तो जाल्लो. ताचे नंतर हांवें आनीक इश्यू पळयलो की ते ओडीपीचे तो हो आमचो कोण तो कॅप्टन वेन्झी वेगसाच्या हातीन कितें ओडीपीचे फोटोग्राफ्स पळयल्ले ते आयचे काय कालचेच? हॅलो. हॅलो? हॅलो? येस सर. येस सर. विष्णू? हय. हांव येस पळयलें येस. एम-एल-ए कडेन ओपोजिशन एम-एल-एच्या हातीन ओडीपीचे पिक्चर्स आसले. ते आयचे काय कालचे हे सर्क्युलेट करताले? आयचे अशें दिसता सर ते. हं. हय ते आम आदमी हय आम आदमी पार्टीच्या पार्टीन ते वेबसायटीर बीन ह्या पेजीर हांवें पळयल्ले आनी ते वेबसायटीर आशिल्ले. हांवें येस. एक्चुअली थॉट दॅट इट वॉज अ पोर्ट थिंग आनी ते कोलाचेर उलयता म्हणून. एक्चुअली हाजेर जो इश्यू जालो, हे 7य आमदार तुका कितें दिसलें की आज ओपोजिशनाच्या वांगडा आसले सगळ्या गजालींनी? हे 3 सगळ्या इश्यू मेन गजालींनी जाल्ले अशें आज. सर ओपोजिशन युनिटी म्हणटा ती मेन इश्यू दिसली तुका? ऑपोजिशन युनिटी जेन्ना युनिटी मॉलाचे आसले तेन्ना तेंची ऑपोजिशन युनिटी दिसली. इवन कोळशाचेरूय दिसली. सो खंय तरी ऑपोजिशन जे विशय आसा हे विशय जे लोकांक त्रास करता त्या विशयाच्या बद्दल युनिटी दाखयता आनी असेंब्लीन ताचो आवाज काडटा. जेन्ना कालूय आमी म्हणलेले की जे आयज जेन्ना काल आमी डिस्कस करतालो तेन्ना अशें म्हणलेले की कालचे इश्यू जे बर्च म्हणा वा आनीक जे इन्सिडंट आसा तो इश्यू ह्या असेंब्लीन फुडले 4 दीस चलतले काय ना ते. सो आयज ते परत आमकां दिसून येयले की ऑपोजिशनान एक युनिटी दाखोवन परत तो बर्च इन्सिडंट काडचो. पण बर्चाचे एक अशें डिसिजन जालें की तो सीएमान म्हटलें की बर्चाचे जे डिसिजन आसा वा जे उलोवप आसा ते आमी फ्रायडे उलयतले. आतां जे इश्यूज आसा ते उलोवया. बट बर्चाचो तो तेणी आयचो जो आशिल्लो तो फुडें फ्रायडे धुकल्ला. हय. तो आतां आमी कोलाचेर उलयले. दुसरो मोठो इश्यू म्हणटा तो युनिटी मॉल आनी प्रशासन स्तंभ कितें जो येवपाचो आहा चिंबेल हांगा. आयज 14 दिवस म्हाका दिसता 14वा दीस 17 दीस जाले सर आयज. ते हंगर स्ट्रायकार आहा थंय सद्या 17 दीस जाले. 17 दीस जाल्या नंतर थंय हंगर स्ट्रायक आहा तेंचे स्थानीक आनी ताजेर रोहन खंवटे मिनिस्टर जो आसा आयटीचो ताणें म्हटलें की इट इज एक्चुअली अ प्रोजेक्ट व्हिच वील हेल्प लोकल्स. थंय तेंकां लोकल इकॉनॉमी वाडटली, एम्प्लॉयमेंट येतले. हे ताजें हांव भाशण पळयतालों आनी हीज एक्चुअली क्लॅरिटी ओवर दॅट टुडेज स्पीच वॉज रियली गूड. तूं सांगूं शकता ताजेर कितें म्हटलो ताणें एक्झॅक्टली? सर तांणी जेन्ना युनिटी मॉलाचेर आमदारान जो सांताक्रुजचो आमदार रुडॉल्फ फर्नांडीस हांणी जेन्ना कॉलिंग अटेन्शन मारलें तेन्ना तांकां विरोधकां जे आमदार आशिल्ले तांच्यांनी म्हटलें की तोयार लेकान जो प्रोजेक्ट येता युनिटी मॉल प्रशासन स्तंभ हो करचो न्हय. लोकांची घरां वयतलीं वा लोकांचें जें जीवन दैनंदीन तोयार लेक आसा तातूंत जी सगळे चिंबलचे लोक आसा ते जी येता ताची जी मेन तोयार लेक आसा ती ताची आयडेंटिटी वयतली खंय तरी म्हणून ऑपोजिशनाचो बोवाळ आशिल्लो. पण रोहन खंवटेन जेन्ना मिनिस्टर रोहन खंवटेन जेन्ना क्लियरिटी दिली तेजेर की ही जी आसा ती वेटलँडान ना वा खंयच आमी
जे चिंबलाच्या लोकांक आसा खंय तरी आमी फाटीं दवरचे ना वा तांकां खंयच धोक्यान घालचे ना, कारण हे जे मॉल येता ते पुरायपणे गोंयकारा खातीर जे गोंयान जे धाकटे वेवसाय आसा त्या वेवसायाक प्रेरणा दिवपा खातीर आसा आनी थंय अशी श्युरिटी दिली की तांणी चिंबलकारांचे जे रहवासी आहा तांकां जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज थंय मेळूंक शकता, थंय मेळटली. आनी सीएमानूय अशें म्हटलें की जेन्ना सीएमा कडेन सीएमूय उलोवंक लागलो तेन्ना सीएमान अशें म्हटलें की जर युनिटी मॉला बद्दल कोणाक लोकांक कितें उलोवपाचें आसा वा डिस्कस करपाचें आसा जाल्यार फाल्यां 4 ऑफिस सॉरी फाल्यां 4 सांजेच्या 4 जी मिटींग आसा ती आमी दवरता. जे चिंबलकार अगेन्स्ट युनिटी मॉल आसा, प्रशासन अगेन्स्ट आसा, तांच्यांनी फाल्यां 4 येवचें, डिस्कस करचें सीएमा खातीर आनी जे लोकांक चिंबलकारां खातीर आनी लोकां खातीर आसा सारकें आसा वा लोकांक जे त्रास जावचे नात ताचेर आमी भर दितले आनी लोकां खातीर आमी रावतले. इवन मिनिस्टर रोहन खंवटेन म्हटलें की इवन की चिंबलकारांक जर उलोवपाक जाय जाल्यार सीएमान फाल्यां मिटींग आपयला, तो मिटींगेन येवपाचें, उलोवचें, बेश्टेच बोवाळ घालचे न्हू, कोणाच्या दुसऱ्याच्या जे दुसरे कोण सांगता ताचे बळी पडचे न्हू आनी बळी पडनासतना जे तुमच्या खातीर अदर स्टेट सुद्दां आसा जी हे जे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र हय. मोदीचो जो ही संकल्पना आसा की सगळ्यां कडेन एक जे ग्रामीण वा खंयच्या स्टेटीचो 27 जो स्टेटींनी ताणें म्हटल्यार हो प्रोजेक्ट येता. 27 स्टेट हय हय प्रोजेक्ट हय. येता. सो गोंयची आयडेंटिटी ह्या प्रोजेक्टा कडल्यान हय. आमकां जे ट्युरिस्ट आसा वा हय, दुसऱ्या पूण स्टेटाक दाखोवंक फुडें मेळटली. सो ह्या हय, पूण रोहन हे म्हणटा विष्णू असो चिंबेल आनी ही कितली खरी गजाल हय ते सांगूं शकता? ताणें म्हटलें की आयटी हो मॉल जे ह्या येतालो थंय प्रोजेक्टाचेर कितें युनिटी डिफरंट मॉल आहा काय येता म्हणून. असो. विष्णू विष्णू म्हाका हय क्वेशन सो असो आसा की तो एमएलए विजय सरदेसायान म्हटलें. हय. हॅलो येस सांगात. विष्णू हय येस विष्णू सांगात. म्हाजो क्वेशन असो आसा, म्हाजो प्रश्न असो आसा की विजय सरदेसायान म्हटलें की हो जो प्रोजेक्ट येता युनिटी मॉलाचो तो त्याच जाग्यार येता जंय पयलीं आयटी पार्क येवपाचो आहलो. जो आयटी पार्क जो स्क्रॅप केलो लोकांचे मागणेचेर, जाल्यार परत होच प्रोजेक्ट दुसरो प्रोजेक्ट त्याच जाग्यार कित्याक? अशें विजय सरदेसायान मांडलें सर, जशें तुमी सांगलें की त्याच जाग्यार येता. इवन ताचेर सीएमान एक आन्सर दिलो की आपूण चिंबला तूं फक्त चिंबला जेन्ना भोंवता तेन्ना फक्त जो एलओपी आसा एलओपी फक्त एलओपीक सांगलें तेणी की एलओपी फक्त जेन्ना ते प्रोटेस्टाक वा हंगर स्ट्रायकार बसलेले त्याच जाग्यार भोंवला. बट तूं चिंबला गांवान भोंवूंक ना आनी चिंबला गांवान जर भोंव आनी पळय तेंची स्थिती कितें आहा ती जशें विजय सरदेसाय म्हणटा की जंय आयटी हब येतालो थंयच युनिटी मॉल येता. ओके. विष्णू जिचेर पळयताना आमचे एक्झॅक्ट प्लेस कितें आसा. हं. हय विष्णू आयकता हांव. हय सांग. विष्णू हय एक्झॅक्ट प्लेस कितें म्हणटालो तूं? येस सर सांगात. हय. एक्झॅक्ट प्लेस फुडें आमकां डिटेल स्टडी करची पडटली सर, ती एक्झॅक्ट प्लेस थंयच आसा काय. हय. ओके. सो फुडल्या क्वेशनाक या आमी फुडें मागीर वंदे मातरमाचेर खुबसो कंट्रोवर्सी जाली असेंब्लीन. जेन्ना कॅप्टन वेन्झी वेगस ह्या गजालीचेर उलयता नासतना डिस्कशन जे आसले ताजेर उलयता आसतना म्हटलें की आर-एस-एस म्हणटा ते केन्ना फ्रिडम स्ट्रगलान पार्टिसिपेट जावना आनी ताज्या नंतर खूब बोवाळ जालो. सीएम उठलो, बाकीचे बीजेपी एम-एल-एज उठले, मागीर इंडिपेंडंट एम-एल-एज उठले. मागीर तांकां जो डेप्युटी स्पीकर जोशुआ वॉज चॅरिंग द हाऊस टुडे तेन्ना मागीर ताणें म्हटलें की हे वर्ड्स एक्सपंज करचे म्हणून. ताजेर पूण हो इश्यू असो जालो की एक्सपांड जाले जाल्यार आमी एक्झॅक्टली कितें म्हटलां तें आमी दाखोवंक शकना. बट देर वॉज अ कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग दीस इश्यू.
येस, देयर वॉज अ कंट्रोवर्सी. हय. ताचेर आजून पासून ओपोजिशन एम-एल-एचो कितें हे आसा वंदे मातरम जो आमचो ताचेर जो डिस्कशन दवरला गव्हर्नमेंटान, ताचेर ओपोजिशनाचें म्हणणें कितें आहा एक्झॅक्टली? ओपोझिशनाचें म्हणणें अशें आसा की वंदे मातरम जेन्ना तुमी डिस्कस करता इट इज डिस्कस करात, पण जे हेरूय विशय आसा ताजेरूय डिस्कस करा. फक्त वंदे मातरम हाचेरूच न्हय तर जे गोंयांत जी हेर विशया घडला ह्या फाटल्या वर्सान म्हणा वा ह्या वर्साच्या स्टार्टिंगेन जे घडला त्या मुद्द्याचेरूय डिस्कस करा. लँड ग्रॅबिंग म्हणा, बर्च फायर म्हणा, वा हे जे विशय आसा ताचेरूय डिस्कस करा. अशें ताचे जे ऑपोजिशन आहा तेंची मागणी अशी आशिल्ली. ओके. तर ॲक्चुअली हांवें पळयलें की खुबशे जाणान रुलिंगान 33 एम-एल-एज आहा आनी 7 एम-एल-एज ओन्ली आर इन दी ओपोजिशन. सो जेन्ना हो बोवाळ जालो असेंब्लीन तेन्ना वेन्सडे वेल्सकासाक बसचें पडलें. कारण ताणें कॉन्स्टिट्यूशन हातीन सुद्दां दवरून ताणें गजाली खूब केल्यो. ताणें म्हादयचो इश्यू काडलो, लँड ग्रॅबिंगाचो इश्यू काडलो हाजेर उलयता आसतना. बट एक्झॅक्टली जालें कितें विजय सरदेसाय वॉज सीन इन हीज सपोर्ट. पूण बाकीचे एम-एल-ए खंय दिसोना थंय ओपोजिशनाचे. ॲट ऑन टीव्ही वी कुडंट सी देम. ताचेर कितें म्हणटा तूं विष्णू एक्झॅक्टली जालें कितें थंय? ऑपोजिशन एम-एल-एज कित्याक दिसोंक ना ते एक क्वेश्चन मार्क आसा. बट जो विशय आशिल्लो तो सिरियस विशय आशिल्लो आनी ऑपोजिशनान तांकां सपोर्ट करूंक जाय आशिल्लें. घडये दोन तीग जाणांनी ताका सपोर्ट केलो. बट जेन्ना असले विशय येता तेन्ना युनिटी ऑफ ऑपोजिशन खूब गरजेची आसता आनी तांच्यांनी ती दाखोवपाची गरज आसा. अ, हेर हेर इश्यूक तेंच्यांनी सपोर्ट करता, पण थोडे इश्यू अशे आसता की ते उगी बसता, ऑपोजिशन उगी आसता. केन्ना केन्ना ते हावजान नासता. सो जेन्ना अशिल्ले विशय येता वा असलो टॉपिक्स येता तेन्ना युनिटी ऑफ ऑपोजिशन जे रुलिंगा इज अगेन्स्ट व्हेरी आसा इम्पोर्टंट. ती युनिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आणि ती दाखोवची तांच्यांनी जे ना फुडले दीस आसा ॲक्चुअली थंय जावं शकता दाखोवपी. विष्णू की विष्णू पूण अशें जावं शकता की युनिटी मॉलाचो इश्यू जो आहा तो एक बरो सेन्सिटीव इश्यू. कित्याक हो काँग्रेसीक सुद्दां माल पडूं शकता. व्हॉटएव्हर दे डू इट्स अ नॅशनल पार्टी. हियर एनिथींग अगेन्स्ट वंदे मातरम विल बुमरँग ऑन देम एट द नॅशनल लेव्हल दुसऱ्या स्टेटींनी. म्हणून मे बी तांणी सपोर्ट करुना आसत. विजय सरदेसाय वॉज सीन सपोर्टिंग हिम. पूण ॲक्चुअली हाजेर युनिटी म्हणटा ती खंय हॅज बीन इज एक्सपोज्ड ऑफ द ओपोजिशन पार्टी. अशें जालें सद आनी सद्याक ताच्या नंतर विष्णू आनी कोण हय. हय उलय विष्णू. सद्याक जशें आमी म्हणटा की भायर जेन्ना आमी ऑपोजिशनाक विचारता की तुमची युनिटी आसतली भितर काय जाल्यार तेंची अशी जाप आसता की हय आमी एक युनायटेड आसा कित्याक हे गोंयचे इश्यू आनी गोंयचे इश्यू आमी सदांच फुडें काडपाक आमी मुखार आसतले. बट जेन्ना इन हाऊस पळयता तेन्ना इन हाऊस ते प्रत्यक्षपणान कितले वांगडा आसता कितले ना ते दिसून येता. आनी जेन्ना भायर उलयता आनी भितर एक वेगळी कृती घडटा तेन्ना Vishnu, तुका जे मातसो इंटरप्ट करता. As we talk here, I can hear in the assembly there is a big noise going on and परत म्हाका दिसता कोणे तरी कितें म्हटलें आसतलें आनी ताचेर कंट्रोवर्सी जाली. ही स्टोरी आमी ट्रॅक करीत रावतले. अशेंच आमी पळयलां की दीसभर तो वंदे मातरमाचो डिस्कशन कंटिन्यू आसा आनी दीसभर हो इश्यू गाजतलो. हाजेर कंट्रोवर्सी जातलीच. कोण तरी कितें ना कितें म्हणटलेच. आमी पळयत रावया हो इश्यू कित्याक ॲक्चुअली डोंट नो व्हॉट द इश्यू इज कम अप कारण खूब गरजेचे इश्यू आमच्या फुड्यान आसा गोंयांत. ड्रग्स आसूं, लॉ एंड ऑर्डर आसूं किंवा आमचे पुलिसींग आसूं, मागीर क्लब ना बर्च फायर आसूं, मागीर रामा काणकोणकराचेर असॉल्ट जो जाला तो इश्यू आहा, मायनींग इश्यू आसा. मागीर अशे खुबशे विशय ॲक्चुअली गव्हर्नमेंटा कडेन आसले जे डिस्कस करूंक जाताले, जे आमकां ओपिनियन घेवंक जाताली, लोकांचे मत मेळटाले आहले, की लोकांक कितें दिसता, लोकांक अश्युरन्सीस दिवंक जाय आसले असेंब्लीन रावन. पूण तें जालें ना. वी आर डिस्कसींग वंदे मातरम आणि ॲक्चुअली वी आर नॉट सेयिंग इट इज नॉट अ इम्पोर्टंट इश्यू एट ऑल. बट at the same time the local issues are also very important कित्याक ताजेर जे आमकां प्रायोरिटी आसता ते लोकल इश्यूज खूब प्रायोरिटी आहा. हेय ओपोजिशन एम-एल-ए सुद्दां म्हणयत आहात आनी आमकांय अशें दिसता की जरी वंदे मातरम इज व्हेरी इम्पोर्टंट फॉर द नेशन. देर आर की इश्यूज जसो बर्ज फायर जालो
ताजेर एक डिस्कशन पयलीं जावंक जाय आसलें. काल आमी म्हटलें ते गव्हर्नराचे जे वॉकआउट जालो, जे आमचे सातूय एम.एल.एनी वॉकआउट एक्झॅक्टली न्हू तो, तांकां मार्शलांनी भायर काडलो. जेन्ना तांणी बोवाळ केलो, दे रॅन इंटू द वेल ऑफ द हावस आनी दे ट्राय टू डिसरप्ट गव्हर्नर्स एड्रेस. ताच्या मागीर आज आमी पळयलें की वंदे मातरमाचेरय परत कंट्रोवर्सी जाली. तर हो एक्चुअली इन ऑल आयज हो दुसरो दीस आमी पळयत रावले आनीक 3 दीस उरल्या. म्हाका दिसता हो सेशन बरोच गाजतलो असेंब्लीचो. कारण असेंब्ली इलेक्शनाक गोंयच्या फक्त एकूच वर्स उरलां, लेस दॅन 1 इयर. इफ यू बिलीव्ह विजय सरदेसाय, द असेंब्ली इलेक्शन वूड बी हेल्ड इन डिसेंबर. अजूनही ताचेर कांय कन्फर्मेशन ना. ही इज सेयिंग दिस बिकॉज ऑफ द सेन्सस व्हिच इज गोइंग टू बी हेल्ड इन जान्युआरी, एंड ही एक्सपेक्ट्स द इलेक्शन्स टू बी हेल्ड बिफोर डिसेंबर. सो मे बी नॉट, मे बी ही इज राइट, मे बी ही इज रॉंग. पण आमी कांय सांगूं शकना ह्या टायमार. पण मे बी वी हॅव अबाउट 8-9 मंथ्स, 9 मंथ्स ऑर मोर, मे बी 10-11 मंथ्स बिफोर द इलेक्शन्स आर हेल्ड. सो आमी ही स्टोरी वंदे मातरमाची आमी आमचे न्यूज चॅनलाचेर आमी सातत्यान पळयत रावतले. आमी ती स्टोरी डेव्हलपिंग आहा. Whatever happens, we'll put the updates on the social media and on the channel. We'll keep you updated. Stay tuned to Goinkar Pond. Vishnu, thank you तुका. थंय आहा ते just keep us updated whatever is happening there.